हॅलो, गुड इव्हनिंग. फादर मेरी क्रिसमस. हॅपी क्रिसमस. कसो आहे तू? हुशार कशी वाट मेळ्ळी तुका अशी न्ही? कोडयाळांत इन्फंट जिजस शायन म्हळ्यार सगळ्या लोकां मोगाळ जावन आसा. त्या खातीर हांव म्हज्या गांवांत येताना फास्ट हांगा येवन आनी उरल्या शहरा कोडयाळांत आनी म्हजी भोंवडी जायची इतलीच. वय तुज्या गांवांत म्हळ्यार खंयच्यान आयलोय तूं? हांव कोक्काडा सांजो बौतीस फिरगजीचो निवासी जावन आसा. कोक्काडा म्हळ्यार सडावत लोकांक गोत्तू ना खंय म्हणून. धर्मस्थळ आनी सुब्रमण्य मोदे येता ते कोक्काडा. सादारण हांगातान 80 किलोमिटर आसा. थंयतान सकाळीं 8 वरार विगार बापांचे आशिर्वाद घेवन थंयतान बैसरन आयलां. आजच बायसरलो सकाळीं बैसरन भितरल्या वाटेन म्हळ्यार हायवेर येवंक जायना, धुळींत हांव बुडटां. त्या खातीर भितरल्या आल्ली पादे बंटवळ जावन मागीर आजिला मागीर तेने जावन उप्पिनंगडी कोक्काडा तावन उप्पिनंगडी आयलो. उप्पिनंगडी तावन आजिला मागीर जावन आल्ली पादे जावन बंटवळ येवन हांगा कोडयाळ येवन पावलो. उप्पिनंगडी जावन म्हळें हांव उप्पिनंगडी सोदचो आनी कोक्कडा आमकां एकच वारोडो पडटा. वय आनी कोक्कडा म्हजी सैरी आसात. तशें शेजारी तुमची सैरी आमची शेजारी म्हाका गोत्ता आसा. तुमी एक फावटी आयल्यात कोक्कडा. जावं दे. आतां तूं हे सांता क्लॉजाचे ड्रेसांनी पुरा घालून खंय वता? कळली तुजी अवस्था. आनी हांगा आपुरबायेचें वेहिकल आसा, तातूंत बरें येयलां हेणे तेणे पुरा. इले विशयी सांग पळय ह्या विशयान. फादर, सडावत जावन क्रिस्मसाच्या वेळार 24 तारखेक रातीच्या वेळार मिसा उपरांत सांता क्लॉजान येवचें आनी आमच्या लोकांक इल्लीं चॉकलेटां दिवची आनी शुभाशय पठोवची वाजबी जावन आसा. पूण अक्रिस्तांव भावंडांक ह्या समियाची बरी खबर जल्माची दिजे जाल्यार कितें करूंक जाय म्हणलें तवळच्या आमच्या बिगार बापांनी. फादर वलेरियन लुईस आतां ते देवादीन जाल्यात. तांणी म्हजे कडेन सांगलें, विन्सी हांगा ये, आळे आमी कोडयाळ या, तुका एक बरो सांता क्लॉजाचो कोट दितां, ड्रेस दितां आनी तुवें कालें करचें म्हूण सांगल्यार इगर्जीचें इल्लें भायर वचो जाय आनी पेंट्यांत इल्लेशें भायर वचून अक्रिस्तांव भावंडांक एक सुभाशय पठोवन संदेश दिवन आयल्यार बरें नेंगी म्हणलो. म्हाका हांवें एक घडी भर चिंतलें, पूण मागीर चिंतलें हांवें जेजूची सुवार्ता प्रगट करूंक एक म्हाका बरो अवकाश म्हणून हांवें चिंतलें. आनी तांणी दिल्लो वोच कोट 25 वर्सां पयलें तांणी दिल्लो हो कोट त्या दीस घालूंक सुरू करन म्हज्या बायक रावन त्या वेळार येतालो. 3 या 4 बेलून बांदतालो. उपरांत शिराडी गाठी मुसोर येतालो. एक 2-4 वर्सां तितून येतालो. ताजे उपरांत म्हजी व्याप्त उप्पिनंगडी, उजिरे, बेलतांगडी, पुत्तूर आनी विटला, कासरगोडच्या थोड्या गांवांनी, उडपीच्या थोड्या गांवांनी आनी मंगळूर शहराक 2007 इसवेंत हांव हांगासर येवन पावलो. तशें वर्सान वर्स क्रिस्मसा दिसच्या 24 25 हांव वाटेर आसतालो. सकाळीं 7 तान सांजेर 7 वरां म्हणसर. पूण फेस्ताचरण करूंक म्हाका मेळनातलें. आनी तवळ म्हज्या घरच्यांनी म्हळें, तूं इल्लेशें पयलें वचून सगळ्यांनी वचून भोंवून शुभार्थ पठोवन ये आनी संदेश दिवन ये, उपरांत फेस्ता दिसा आमी ओट्टुगास या म्हणून. तें हांवें बरें म्हूण चिंतलें. आनी फेस्ताच्या पयलें एक 4 दीस येतालो पयलें, आतां 3 दीस जाले. ताच्या उपरांत आतां 2 दिसांची ही म्हजी एक येवजण घालून हांव बैसरतां. आनी हांगासर आज ह्या जुबलेवाचे 25 वर्सांचो पैणाचे जुबलेवाचो म्हजें पैण हांगासर आतां येवन पावलां फादर. पयलें 5 दीस 3 दीस 2 दीस म्हणून म्हळें आतां म्हळ्यार आबाक प्रायज जाली न्ही. पयलेंचे बरी भोंवंक जायना. भोंवंक म्हणून सांगल्यार भलायकेच्या दृश्टीन पांय आनी पुरा बसुल्ल्या कडेन ते कशे कश्ट जातात.
त्या देखून हें काम मुखार मुंदरसून व्हरचेतले आमच्या समुदायाचे भुरगे कोणी आसा जाल्यार तांकां संपूर्ण रितीन सहकार दिवंक हांव तयार आसां. पूण तसली भुरगीं आतां मुखार येनात. जेजूची वळख भायर दिवचें तिके फाटींच करतात. पूण तें कर नजो कितेंय जावन दी, आमच्या फिरगजेन जावन दी, आमी संदेश दितना अक्रिस्तांव भावंडांक तो पावल्यार भोव बरें म्हणून म्हजे अभिप्राय. आतां कोटाक 25 वर्सां म्हणलें वय. तुवें सांता क्लॉजाच्या ड्रेसाक म्हळ्यार आतां तुवें हे सांता क्लॉजा मुखांत्र संदेश पासारन 25 वर्सां चलतात. 25 वर्सां. सो हॅपी सिल्वर जुबली तुका. थँक्यू फादर. आतां हांगा पळय चॉकलेट आसात न्ही. वय. मागीर हें घालें बॉक्सांत चॉकलेटांत बलून आनी म्हजे ड्रेस ओके आनी तो पळया हें चॉकलेटां चॉकलेटांत. ओ व्हेरी गुड मस्त. 800 रुपयांची हां आनी ताजे भितर आसात कच्चे मँगो कच्चा मँगो. बारी गोड. हांवें चॉकलेटां दिवची न्ही आनी ते काण घेवन सांगचें कित्याक म्हण सांगल्यार म्हाका एकच दिलें म्हणटात. हां थोड्या भुरग्यांक एक आशा आसता वय. 1-2 जायचे म्हणून. हांवें तो बॉक्स दाखोवचो तांकां खुशी आयल्या तितलें खाण घेवन दी. हां म्हाकाय संतोश जाता तांकांय संतोश जाता खाताना. ಓಕೆ आनी म्हणचें ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ संभ्रम. ಹೌದು. त्या देखून अक्रिस्तांव भावंडांक इतलें सांगल्यार पुरो क्रिस्मस म्हळ्यार कितें म्हणून. वय हांवें हें करचें ल्हान काम जेजूची सुवार्थ म्हाका ताज्या वरन चड करूंक ह्या वेळार तितके कश्ट. वय वय पूण क्रिस्तांव भावंडा मदें हांव धैर्यान येता. वय हांव वचून जेजूची सुवार्थात सांगचें हांवें. वय प्रभू येसू क्रिस्तार हुट्ट हब्बत म्हणचें. वय सडावो तो कशें म्हळ्यार आमच्या हिंदू भाव भयणींक वा क्रिस्तांवांक वय क्रिसमस म्हळ्यार सांता क्लॉज म्हण एक तांच्या मोतीन आसता. आसा. आनी तूं तुज्या नेसना मुखांत्र आनी ह्या वेहिकला मुखांत्रच एक क्रिस्ताचो संदेश संदेश पडटा. पडटा. आतां हे ड्रेसा मुखांत तूं करताय न्ही. वय वय ताच्या फाटल्यान तूं कांय वर्सा वर्सा कांय विशेष संदेश घालें दिताय की हांगा घालें बरं इलां तुवें हें घालें हांगा हांगा घालें बरें. ಹಾಂ ಗಿಡ ಮರ ಬೆಳೆಸಿ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಿಸಿ ड्रग्स मुक्त जीवन ನಡೆಸಿ. हे म्हळ्यार ह्या वर्साचो संदेश गी और वर्सा वर्सा हे थोड्या वर्सांत हांव करना. ह्या वर्सा हे ड्रग्स मुक्त जीवन ನಡೆಸಿ म्हणून हांवें एक्स्ट्रा कुडसिलां. हां हां कित्याक म्हण सांगल्यार आज काल आमचे युवा जन ह्या ड्रग्सा वरवीं पान पराग जावं दी, गुडका जावं दी, अफीम जावं दी, गांजा जावं दी आनी खंयच्या खंयच्या मादक व्यसनीक बली जावन सगळे तांचे जीव अनंत पाड करून काणी येतात. त्या खातीर ह्या वर्साचे आमच्या देशचे लोगो आसा जुबली 25 वय वय बरवसे यात्रिकारागोणा. करेक्ट. तें हांवें बरोवन तें तशें बरोवन एक कित्याक म्हळ्यार आमी बरवसाची यात्रिकां जावन पैण करता आसतना तांकां एक ह्या युवा जनांक एक बरो संदेश दिता. तुमचो जीव तुमी राखून व्हरा. तुमचो अमूल्य कित्याक म्हळ्यार तुमचे आवय बापाय तुमकां जल्म दितना कितले कश्ट काडल्यात. करेक्ट. तुमकां वाडयचे जाल्यार कितले भंग जाल्यात. पूण कोणेंय सांगलें म्हूण सांगून फ्रेंड्सां सांगाता मेळोन एक या 2 पुटी तें खाण गेल्या उपरांत तुमकां सवयेचें जाता. ताच्या मागीर तुमचें जिवन त्या दिसतावन मोरान प्रारंभ जाता. त्या खातीर हांवें सांगचें इतलेंच ड्रग्स या कितेंय अमलाचें जावं दी तें तुमी खाण घेवंक खुशी व्हरनाकात. तशें कोणी करता जाल्यार हांव त्या विशयान ना ताका आडावंक तुमी पयस वचून तुमची जिणी नंदन जावच्या खातीर. कित्याक म्हळ्यार देव तुमचो मोग करता. तुमी कित्याक खाण घेतात म्हणून नेना. कित्याक म्हळ्यार आतां आज संवसारूच सगळो त्या नमुनेर फोर्स करता आसा. खाण घ्या ह्या कॉलेजींनी जावं दी आनी इस्कॉलांनी जावं दी हे हाजे विशयांत सांगल्यार कितले आमी अवेरनस दिल्यार तें येटी खाण गेल्यार तो गेलो ताजे मागीर कित्याक म्हण सांगल्यार तरणाट्यांक आनी मुखार सैरीक्योय जायनात, तांकां काजारी जायना. कित्याक म्हळ्यार येटी तो ड्रग एडिक्ट जाला म्हूण सांगून लोकांक कळल्यार ते मागीर ताका बिलकुल स्विकार करनात. त्या खातीर मोगाच्या युवा जनांनो दये करून ह्या ड्रग्साच्या विशयांत मात्र उडासतो बरा. कित्याक म्हळ्यार जायना म्हणलें खंयचेंय ना. जेजू म्हणा आमकां हांवें करून दाखयलां तुमकां कित्याक जायना हर एक विशय. त्या खातीर नाका म्हळ्यार तें नाका म्हणून तुमी ते मालगड्याची एक सांगणी आहा न्ही हय सोरो पियोवचे विशयांत. पयलीं आमी सोऱ्याक पियोवचें उपरांत तो आमकां पियेता. हय सोरो आमकां पियेता. सो हांगा अपुर्बायेचो संदेश आसा
तुझे एक विशेष पळय एक ड्रेसा मुखांत तूं एक धर्मीक संदेश पसारताय न्ही ताचे उपरांत हांगासर सामाजीक काळजेचो विशय आसा स्वच्छ भारत आसा मागीर जागतीक तापमान एच्चर वहिसोना ताचे मागीर लवदातो सी आसा पापसाहेबाचो विशय ताचे मागीर येवच्या वर्साचो जुबलेवाचो विशय आसा म्हणटना अप्रूबायेन तूं एक 25 वर्सांनी असलो एक संदेश पसारताय असाय म्हणटना बारीच अप्रूबायची गजाल हें गाडयेच्या मुखार घालें आसा मुखार जेजूचे थोडे फावटी हांवें एका वर्सा क्रिसमस बरोतिदे जगाಕ್ಕೆ हारुशात हारुतिदे म्हणून बरयल्लें हां हां हांव न्हू क्रिसमस लागीं आयलें न्ही गे वय त्या खातीर हें इवो बोर्ड यूज केलो सो कॅरल्सी आसा ताचे सांगाता न्ही वय साऊंड्स हरी एक फादर कन्नडाची फादर फेलिक्स नोरोनाची कंतारा कंतारा बरी अप्रूबायची कंतारा हां, हां. एक कंतार जाल्ल्यान ती एक जिंगल बेल घालता ताच्या उपरांत एक परिसराचे एक अनाउन्समेंट करता तशें तें रोटेशन जावन आसता बस स्टँडाक गेल्ल्या वेळार अनाउन्समेंट करता Okay. रावून तांकां चॉकलेटां दिता हां हां ताच्या उपरांत क्रिसमस बद्दल शुभाशय म्हणटा आनी भुरग्यांक पुरो इस्कालाक पुरो येता ते कॉलेजीक येता तांकां ड्रग्साच्या विशयांत अशें उलोवन सांगता ओके तशें जावन सो आतां 25 वर्सां जालीं म्हणटाय वय 25 वर्सांनी तुका लोकांचो सहकार बरो मेळ्ळो आसतलो लोकांचो सहकार म्हळ्यार आमच्या क्रिस्तांव लोकांक तितलें हांव येता ना गोत्तून हांवें कित्याक म्हणून सांगलें आमच्या लोकांक हांवें सड करीचें म्हणून ना कित्याक म्हळ्यार कळीत आमकां आसा. कळीत आसा वय. हांवें दिवचो संदेश अक्रिस्तांव भावंडांक वय वय त्या खातीर चड म्हाका वळख आसची तांची ओके त्या खातीर आमच्या लोकांक कशें आमी इगर्जेंत विश करता चॉकलेट दिता ओके देखून अक्रिस्तांव भावंडांक पावल्यार तें म्हजो भारी संतोश म्हाका वय अकरेक आतां तुज्या कुटुंबा विशयंत तुज्या भुरग्यां विशयंत तुज्या दिसपडत्या ग्रासा विशयंत कालें करताय म्हूण सांगेत गी सांगता फादर म्हजो बाब आनी मम्मी दोगांय एचएम जावन आसली इस्कॉलांत मम्मी कोक्कडा इस्कॉलांत एचएम जावन आसली पप्पाई गव्हर्मेंट इस्कॉलांत एचएम जावन आसलो तो आतां देवादीन जाला 25 वर्सां जालीं म्हजे मिसस गव्हर्मेंट स्कूल टिचर क्रिस्तीन मार्टीस म्हाका दोगां जाणां चेडवां भुरगीं एकल्या मलगडे VVL शमिता म्हणून ताका नेल्सन पायस म्हणून पुत्तूर मरील काजर करून दिलां ओके आनी एकलें धाकटें जर्मनींत हांगा एलोसिएसन शिकयतालें आतां तें जर्मनी MBA करूंक गेलां ताका सैरीक सोत्तेत आसा मागीर काजर यापटी कोणी म्हणे बरो नवरो मेळ्ळ्यार जातलें येस जावं दी अप्रूबायची गजाल आतां 25 वर्सां तूं हें करतलें आसाय न्ही ह्या 25 वर्सांनी कांय तुका कांय फन्नी इन्सिडेंट्स कांय आबाक नातवांनी भुरग्यांनी येवन काडू उडलें गी वा दुसरें कांय हास्यास्पद घडीत कांय घडलेलें उडा आसा गी 1-2-3 गडीत म्हणजे जिनियन जाल्यान फादर हां हांव सियोन आश्रमाक येताना एकलो भाऊ फाटी येताना हां तो इल्लो पियोन आयिल्लो म्हूण दिसता ताणें येवन डायरेक्ट येवन म्हज्या बॉल्साकात घालून कितले पयशे काडले आई हां अशें म्हणून सांगून ताणें म्हाका धरलें हां पूण त्या उरल्यान ताका मारन हां मारनाकात म्हळें कित्याक म्हळ्यार ताजी चूक न्ही तो चिंतालो तूं पयशे करूंक येताय तो चिंतालो तशें ओके ओके तशें ताणें म्हळ्यार एक्चुअली विशय काल म्हळ्यार सांता क्लॉज म्हळ्यार पयशे करूंक येतात म्हणून आमच्या क्रिस्तांव लोकांच्या तकलेंदी आसा ओके ते इगर्जेनी तांणी तांच्या ग्रुपाक या ICM YCSाक तांकां पयशे कलेक्ट करूंक येतात वय पूण म्हजे प्रोग्राम तशें न्ही हांवें दिवचें हांवें खाण घेवचें न्ही ओके मागीर थोड्यांनी मोगान चॉकलेटां दितात 1 पॅकेट या 2 पॅकेट 4 पॅकेट चॉकलेटां दितात ओके. आमी ती वांटची आनी ते कार्यान थंयच मूग दिता ओके मागीर आनी एक गठान कितें म्हळ्यार अक्रिस्तांव हिंदू भाव जाल्यार व्हडना पूण मुस्लीम भाव तिल्लेशे उपराळी ते हां हां ते गुत्तासून घ्या गुत्त ना घेना तांणी येवचे आनी बलोवन फुटोवचे हां सुबयेंत आमी रनिंगार आसतना आनी तशें घडीत हांवें कोडयाळांत 2 जाल्यां ओके पूण हांव तांकां पुरो तें कितें आहल्यार सोसून व्हरचें कित्याक म्हण सांगल्यार बियेल्यार जायना खंयचें जाल्यार तशें कितले उपाद्र केल्या रे एक संत क्लोजाक पळयतना आपळे एक संतोष जाता संतोष शास्त्राक येताना हय. भायर वाटेर येताना हय. हजार रटावळींत असतात हय. म्हाका पळयल्यान ती सगळी तांची आलोचना सोडटात करेक्ट आनी तांकां एटी अशें हांव कितलो संतोश जाता तांच्या मोतींत एक आनी हांव येता आसतना ती वाचतात हां क्रिस्मस म्हळ्यार जेजू हां जेजूचें उतर कितलें बोळा दिगी आमच्या जिबेंत आमी तें म्हळ्यार पुरो तो गुण जातलो या ताका एक आशिर्वाद मेळटलो अक्रिस्तांव भावंडा क्रिस्त म्हण आपयतात जेजूची वळख सांगतात ओके त्या दाडा एक खुशी जाता आमकां बरें अपूर्बाई तूं एक
कुटुंबाचो मनीस दिसपड तें काम करचोय ताचे इड्यांत क्रिसमसा वेळार 25 वर्सांनी 1-2 वर्सां करचें ओके पूण 25 वर्सांनी कळनासतना करते आसाय आनी घेवच्या की तुवें म्हणलें बरी दिवच्यान तूं चड खूश पावताय ही एक अपुरबायची गजाल. सो ह्या तुज्या सिल्वर जुबलेवाच्या वर्सा बाळूक जेजूच्या पुणशेताक तूं आयलाय आनी बाळूक जेजूचें पुणशेत जेजूचें बाळका जेजूचें हे क्रिसमस बाळका जेजूचें. सो असल्या संदर्भार आयिल्ल्या तुका हांगासर आसच्या पुणशेताच्या नांवे कार्मेलीत पाद्राबाच्या नांवे हांगासर येवच्या हजारो भक्तिकाच्या नांवे आनी एक फावटी तुका कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. थँक्यू तूं एक बरें काम करते आसाय. हें काम मुखार सुन व्हरू. तुजें सिल्वर आसलें गोल्ड जावं गोल्ड आसलें डायमंड जावं दी डायमंड आसलें सेंटिनरी जावं दी की ते बारीक बरें काम तूं करते आसाय. तुका सर बरें मागता. असलोचो संदेश आज आमचो विन्सेंट मॅनेजर सांता क्लॉज म्हाका करता. ही एक क्रिएटीव वाट न्ही एक सृजनात्मक वाट म्हणटा हांव. तशें आमी विन्सेंटांत हांव एक प्रेरण जोडूंक जाय आनी कशें आमकां डायरेक्ट वचून जेजूची सुवार्ता पासारूंक जायना जाल्यार असल्या थोड्या इनडिरेक्ट वाटे मुखांतर जेजूची सुवार्ता प्रगट करचें काम हर एकल्याक आसा. इतलें सांगून तुमकां आनी एक फावटी बरें मागून तुज्या मुखल्या वाटेक बरें पॉयंट मागता आनी तुजें बरें जावं. फादर ये म्हजे यूट्यूब विन्सेंट मॅनेजर्स न्ही हां विनोसेंट कोक्कडा म्हणून आसा तुमी दयाकन तें विक्षण करी जाय म्हणून विनंती करता. कित्याक म्हणल्यार तें इल्लेशें तशें जालां. ओके हांव चिंता तातूंत तुजें खंय परा तूं पॉयंट करता तांचे सगळे वेव्हार आसा अपलोड करता हांव. ओके देव बरें करूं. मात न्ही कार्मेल किरण मिडिया हांगासर आसा ताच्या सर विक्षकाच्या नांवी तुका बरें मागता आनी तुका एडवान्स हॅपी क्रिसमस आनी हॅपी न्यू इयर. थँक्यू फादर. गॉड ब्लेस यू. सर्वांक ही नताला फेस्ताचे शुभाशय पठयता. थँक्यू.